आमची घाई गडबडीत आसा. काल दिल्ली गव्हर्मेंटान जो एसटीच्या गोंयच्या विधानसभेचे आरक्षणा संबंधी जे नोटिफिकेशनची डेट डिक्लेअर केल्ली आसा आनी हो कायदो आज गोंया खातीर कालच्यान लागू जालो आसा. हाजे खातीर आमी समस्त गोंयचे ट्रायबल आमची संघटना आनी ट्रायबल जे 12% लोकसंख्या आसा त्या ह्या नोटिफिकेशनचे आमी वेलकम करता, स्वागत करता. आनी त्याच बरोबर अमित जी शाह, प्रायम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, म्हणजे होम मिनिस्टर ऑफ आमचे देशाचे होम मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांचेच आमी तांकां आमी धन्यवाद दितात. कारण 2003 साकून उठा संघटनेची मागणी असली, वेगळ्या संघटनांची मागणी असली, गोंयच्या ट्रायबल लोकांची मागणी असली. 4 इलेक्शन आमकां चुकल्ली आनी 5वें इलेक्शन चुकचें न्ही म्हणून उठा संघटनेच्या बॅनरा सकल आमी परत एकदां गोंयांत चळवळ चालू केली आनी ही चळवळ आजूय चालू आसा आनी चालू उरतली. आनी म्हणून दोन्ही सरकारांचे आमी अभिनंदन करतात. आनी त्याच बरोबर आमकां पूर्ण हे जे आमकां आरक्षण मेळ्ळे पर्यंत आमची ही चळवळ चालूच उरतली. जशें स्वामी विवेकानंद म्हणले कडेन आसा, तुमी उठात, जागृत जावात आनी आपल्याले ध्येय गाठे पर्यंत तुमी कितें जे आसा तुमचें तें चालू दवरपाचें. मुवमेंट आसा किंवा चळवळ आसा ती चालू दवरपाक जाय. आमी त्या प्रमाणे चालू दवरतले. आनी हेजे खातीर सुद्दां आमच्यो 10 तालुक्यां भितर मिटिंग्स चालू आसात. फाल्यां वर्ल्ड ट्रायबल डे हो सुद्दां आमी ह्या संघटने मार्फत आमी साजरो करपाचो आसा. आनी हेतूंत एक आमकां बरी उमेदीची गोश्ट जी आमकां अनेक वर्सांची मागणी आसली ती पयली स्टेप, इट्स नॉट ए फायनल, पयली स्टेप जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय 1 वर्सान जरी उशीर जालो आसा ती नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. आनी आजूय आमच्यो जवळ जवळ आतां पर्यंत म्हजी म्हायती प्रमाणे 425 म्हणजे 425 अश्यो वाड्याच्यो मिटींग जाल्ल्यो आसात, आजूय चालू आसात. आतां आमी हांगा घाई गडबड जाल्ली आसा. आमचे कुठ्ठाळी जो मार्मगांव तालुक्या आसा थंय आमकां वचपाचें आसा. 4:30 वरांचेर ती आमचो त्या तालुक्याच्यो एक मोठी मिटींग आसा. फाल्यां आमचो तरुणां खातीर गणपती हॉल फर्मागुडी हांगा भुरग्यां खातीर आमी मेळावो दवरलो आसा. आनी वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या निमित्तान भुरगे सुद्दां मोठ्या संख्येन थंय आसतले. तेजे पयलीं आमी देवा कडेन सुद्दां जे कटमगाळ आसा थंय एक आमी वर्स पद्दतीक म्हणून आमचे खंयच्याय कार्यक्रमाक आमी गाराणे घालतात. आनी त्या गाराण्याक सुद्दां आमच्या एसटी समाजांतल्या लोकांनी थंय सकाळचे 9 वरांचेर हजर रावचे ह्यो आमची मागणी आसा. सकाळचो भुरग्यांचो कार्यक्रम जाले नंतर आमचो सांजचो नागोवा वेर्णा हांगा सालसेट फोरमाच्या मार्फत हो आमी मोठो कार्यक्रम एक आमच्याच ह्या कार्यक्रमाचो चळवळीचो भाग आसा. प्रामुख्यान सालसेट तालुक्यांतल्या मोठ्या संख्येन ते सगळे आमचे भाव आनी बाकीच्या भागांतले सुद्दां उपस्थित आसतले. सो सांगपाचो उद्देश आमकां प्रत्येक गोष्ट ही चळवळ केले शिवाय, संघर्श केले शिवाय मेळना. हे नोटिफिकेशना खातीर सुद्दां आमचे खूब अशे मिटींग जाल्यो, खूब अशे दिल्लीच्यो आमच्यो वारी जाल्यो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां आमचे परत मेळप जाल्लें आसा. आनी फाल्यां एकंदरीत ह्या आतां तुमी फाटले प्रेस कॉन्फरन्स घेतले नंतर आमी जी चळवळ केल्ली, आमचे जे सगळ्यांचे आपापसातले मतभेद पयस करून सुद्दां जी आमी युनिटी केल्ली आसा ताचो म्हाका दिसता बरोसो इफेक्ट आमकां दिसपाक लागलो आसा. आनी म्हणून ही चळवळ केवळ आरक्षणा पुरतीच आमची मर्यादित ना. आरक्षण हो एक भाग आसलो, हो एक आमच्या उठा संघटनेचो जेणे मंगेश आनी दिलीपान बलिदान दिलां त्या 12 मागण्यांतलो एक भाग आसा. येणाऱ्या काळात सुद्दां जेन्ना अशे आमचे काही प्रसंग आसतले किंवा काही प्रॉब्लेम जातले तेन्ना हेच आमची संघटना जी आसा ती उबी रावतली.
हो लोकांक ट्रायबल लोकांक धीर दिवपा खातीर आमी अशेंच आमी एकट्यान काम करतलो हो आमकां मेसेज दिवपाचो आसा. ताजे नंतर फाल्यां आमचे आगामी काळांत येणारे जे आमचे काळांत कोर्स ऑफ एक्शन आमी कितें ठरयल्लें आसा कशे तरेन ही चळवळ फुडें व्हरपाची. सो हें हेजो ठरयतलो फाल्यां आनी ताजे नंतर आमची एक हुंडा लागून एक प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. काल आमी धन्यवाद दिवपाक आनी आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की येणाऱ्या शॉर्टेस्ट पिरियडा भितर म्हणजे सादारण 2.5 म्हयन्या भितर हो प्रोसेस आपूण ते नेटान कामार आज म्हाका दिसता पेपरांतल्यान ती स्टेटमेंट तेजी कॅरी जाल्ली आसा की शॉर्टेस्ट टायमा भितर शीघ्र गतीन म्हणलें ताणें की फास्टेस्ट वे हे कितें जे सरकारच्या वतीन गोवा सरकारच्या हातांतल्यान जे कितें फॉर्मेट लागता त्यो करतलो आनी बाय ऑक्टोबर पर्यंत हे सगळे सोपस्कार जे कितें फुडले जे प्रोसेस आसा तो 2.5 म्हयन्या भितर बाय एंड ऑफ द ऑक्टोबर पर्यंत आपूण जातले हेजी काळजी घेतलो हें ताणें आमकां उतर दिल्लें आसा. आनी तेजे निश्चितच आमी विश्वास दवरतात की हे करून घेतले आनी जो लॉंग पेंडींग जो आमचो विशय आसलो गेले 23 वर्सां 2003 नंतर जो आसलो मागणी आसली ती पूर्ण जातले. आमच्या उठा संघटनेचें एकच स्वप्न आसा की राजकारणाच्या आरक्षणा संबंधी पॉलिटिकल रिजर्वेशन संबंधी आमकां चडशें कांय कळना. ज्या पद्दतीन तुमी करपाक शकता सरकार केंद्र सरकार आनी गोवा सरकार म्हण आमचे उमेदवार 2027 इलेक्शन ड्यू आसा अशें आमी समजले फेब्रुवारी म्हयन्यात. त्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात ह्या रिजर्व कॅटेगरींतल्यान जे समजा आसा 10% 10.23% आसा म्हणल्यार 4 आमदार हे प्रत्यक्षान निवडून येतले आनी तांचें स्वागत करपा खातीर उठा ह्या आमच्या संघटनेक एक संदी मेळटली अशें आमचें आमी स्वप्न पळयतात. आनी म्हणून आज बऱ्यापैकी गोंयभर जागृती जाल्ली आसा. हेतूंतल्यान सुद्दां आज उठा संघटने कडच्यान सगळ्या भागांतल्यान तेंची अपेक्षा आसा ही संघटना आमचे खातीर आसा आपल्या खातीर आसा आपल्या मागण्या खातीर पूर्ण करून घेतली असो विश्वास जो आमचे कडेन दवरलो आसा आमचेर दवरलो आसा. आनी तुमकां खबर आसा 10 वर्सां खातीर आमी कार्यक्रम केले 20 वर्सां खातीर कार्यक्रम केले. ती फाल्यां तेजे सामके म्हणजे डिटेल दिसतली आमचे कांय जे एडवायजर आसात त्या एडवायजर कडेन बसून फाल्यां आमी परत एकदम बसतले आनी कोर्स ऑफ एक्शन ठरोवन. पूण आमचे मुवमेंट सगळे मिटिंगे चालू आसात. तुमकां सांगलें फाल्यां आमचे 2 वर्ल्ड म्हणजे ट्रायबल डेच्या निमित्तान सुद्दां आसा. आतां सुद्दां आमची कुठ्ठाळी आसा सगळे तालुक्याच्या भागांतल्यान मिटींग आसात. पण फाल्यां आमचे एक एक्शन प्लॅन ठरोवन फाल्यां परत तुमच्या मुखार आमी येतले. But there is a difference of opinion. No, it's not not difference of opinion. आमी एक आसा एक रावतले पण कितें आसा कांय जाण आमचे आउट ऑफ स्टेशन आसले सो आज आतां ते इवनिंग पर्यंत पावतले. पण मीनवायल आमची कुठ्ठाळी मिटींग आसा सो हो जो टायम आसा तो थोडो घेवचे खातीर आमी रिलीफ प्रेस आसतली. फाल्यां डिटेल तुमकां कळटली. थँक्यू व्हेरी मच. काम जाता अशें दिसता जाल्यार मिटींग आनी कित्याक घेता? ना तीच आमचे गांव आमी आमकां चड अशें आमकां कळना आसलें आमकां शिकोवपूय कमी आहनालें ते आमकां आज सगळे बाकीचे म्हणजे एडवान्स जे आसा ते आपल्या वॉट्सॅपांतल्यान किंवा टॅक्नॉलॉजींतल्यान कळटा. आमकां ते गांवां वचून सांगचें पडटा. आनी तुमकां खबर आसा आमचो एनी प्रोग्राम जो आसा वी गो टू द पीपल ते कनेक्टिविटी कळटा. तेतूंतल्यान बाबा त्या भागांत कशें आमचे बॅकवर्ड आसा कितें हे प्रॉब्लेम आसा तेवूय कळटा. सो इट्स आय थॉट पर्सनली मी आय हॅव मोस्ट ऑफ आवर विलेजीस तेतूंतल्यान आमी जरी म्हणलें आमी खूब फुडें पावले तशें ना अजुनूय आमच्या विलेज लेवलाचेर बरेचशे प्रॉब्लेम आसा फार्मर्साचे प्रॉब्लेम आसा आनी एज्युकेशनाचे प्रॉब्लेम आसा. गेल्या नंतर सुद्दां एक आमकां फुड्यांतल्यान ट्रायबलाचें दर्शन किंवा ट्रायबलाची वॉट इज द स्टेटस हें पळोवपाक मेळटा. सीएमान एक तुमकां रिक्वेस्ट केला यू ऑल प्लीज कॉल ऑफ द एज्युकेशन गिवन दिस नोटिफिकेशन आमकां एज्युकेशन म्हणलें कितें म्हणलां ना सीएमान अशें रिक्वेस्ट केला तुमकां सिन्स नोटिफिकेशन इज कम नो वन हॅज रिक्वेस्टेड काल पर्सनली मेळ्ळा न्ही. सो थँक्यू व्हेरी मच प्लीज.